क्वेश्चन 6. A seller gains 20% after giving 10% discount. So seller gains म्हणजे ही प्रॉफिट झालं त्याचं. ओके, सेलर गेन्स कितलो 20%. सो सेलिंग प्राइस जी असतली त्याची कितली असतली 120% असतली. कळ्ळें? सो 20% प्राइस चड असतली. आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट. सो डिस्काउंट दिवन कितें प्रॉडक्ट आसा तो विकलो, तेजे 10% डिस्काउंट दिवन जो कोण शॉपकीपर और जो कोण सेलर आसा तेका 20% प्रॉफिट हे मेळटले. म्हणून 100%क 120% ऍड केला. सो कॉस्ट प्राइस जो असता तो सदांच कितलो आसतलो 100%. सो गेन म्हटल्यार म्हणजे तेका फायदो झालो कितलो 20%, म्हणून ह्यो सेलिंग प्राइस झालो. इफ मार्क प्राइस इज ₹1500, सपोज कितें वस्तू आहा तेजेर प्राइस टॅग लायला 1500, तेका मार्क प्राइस म्हणटले. आता फायंड कॉस्ट प्राइस सांगले. सो कॉस्ट प्राइस कितली आहा ती फायंड करूंक जाय. आता हो मार्क प्राइस आसा पळय तेजेर पयलीं आमी कितें करतले 10% डिस्काउंट काडटले. सो 10% म्हटल्यार डायरेक्टली एक 0 सुद्दां कट केलो न्हू डायरेक्ट आन्सर येता. नाजाल्यार काडून दाखयता तुमकां पयाच अपॉन 100. एक 0 कॅन्सल पळय सेम उरले रायट. सो खंयचे एका टायपान तुमी करूंक शकता. 10% म्हणजे एक 0 नंबरांतलो डायरेक्टली करप. ओके, कॅन्सल आनी करूंक बसो नाका, ही डायरेक्ट मेथड. 10% म्हटलो एक 0 कॅन्सल. सो आतां आमकां कळ्ळें की हांगासर डिस्काउंट जो आसा मार्क प्रायसाचेर तो कितलो आसा 150. सो 1,500सून 150 मायनस करात. सो कितलो उरलो 1350. सो ह्यो कितें जालो सेलिंग प्राइस, म्हणजे ह्या प्रायसान तेणी विकला आसतले. कळ्ळें? पळय हें एकदां अशें तयार केलें न्हू काय व्हॅल्यू पूट करा फक्त. सेलिंग प्राइस कितली 1350 आनी तो प्रॉफिट कितलो पर्सेंट 120%. हो 120 कित्याक तेणी सांगलो सेलराक 20% प्रॉफिट जाला. आता कॉस्ट प्राइस आमकां कन्सिडर करा एक्स. हे पळय हें बरयता हांगासर एक्स आनी ह्यो हांगासर. कॉस्ट प्राइस आमकां फायंड करूंक सांगला एक्स आनी तो कॉस्ट प्राइस आसतलो तो कितलो 100%. मागीर क्रॉस मल्टिप्लाय 1350 इंटू 100 आनी एक्स इंटू 120. 1350 इंटू 100 आनी हो 120 हांगा येयलो. सो 0 0 कॅन्सल. मागीर 2 5 जा 2 6 जा. ओके, मागीर हांगासर तुमी डिवायड करूंक शकता. 6 2 जा 12 1 कॅरी. 6 2 जा 12 परत 3 फुडें गेलो. 6 5 जा 30. ओके, सो हें तुमी अशें कॅन्सलेशन करूंक शकता. सो 225 इंटू 5 हे मल्टिप्लाय कराच. 5 5 जा 25. 5 2 जा 10 12. 5 2 जा 10. सो 1125. So correct option is your A. Next, 7th one. Find profit or loss percent if cost price 400 and selling price 360. So तुमका either profit percent काढूंक जाय नाल्यार loss percent, पण तेजेर डिपेंड आसा हांगा पळोवन कॉस्ट प्राइस आनी सेलिंग प्राइसाक ऑब्जर्व करून. सो तुम्ही पळोवंक शकता कॉस्ट प्राइस 400 हा, सेलिंग प्राइस 360 हा. म्हणजे जो प्रॉडक्ट कोणी परचेस केला म्हणजे जे शॉपकीपर आसतलो तेणी विकपा खातीर जो प्रॉडक्ट हाडला तो 400 रुपया आसा आनी तेणी कितल्यांक विकलो 360. सो हांगा पळोवन तुमकां कळटलें की हांगासर जो प्रॉडक्ट तेणी सेल केला तो कसो गेला लॉसान गेला रायट. सो तुमकां हांगासर पयलीं सपोज जर लॉस पर्संटेज काडपाक जाय जाल्यार पयलीं जो फॉर्म्युला आसा तो तुमकां कळ्ळें की हेतून कितें जाला लॉस जाला. ओके, सो लॉस जाला जाल्यार फॉर्म्युला कितें कॉस्ट प्राइस मायनस सेलिंग प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस कितलो 400, सेलिंग प्राइस 360. कितलो लॉस जाला तेका 40. आतां लॉस पर्संटेज काडटलो जाल्यार पयलीं लॉस कितलो जाला तो घेयाच डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस. एक्चुअल प्राइस कितला 400 इंटू कितें करप 100 करप. सो एक 0 हो कॅन्सल, हो एक 0 कॅन्सल. तुमकां जर जाय डायरेक्टली करूंक शकता पळय 40 1 जा 40 10 जा आनी 10 10 जा. सो कितली पर्सेंट 10% आनी ते सुद्दां कितें जालें लॉस. सो लॉस पर्संटेज ही कितें आसतली 10%. ओके, सो अशा तरेन तुमी फायंड आउट कराच प्रॉफिट पर्सेंट ऑर लॉस पर्सेंट ऑब्जर्व करून कॉस्ट प्राइस आनी सेलिंग प्राइस. Next, a shopkeeper marks goods 40% above cost price and gives 20% discount. Find profit percentage. आमकां प्रॉफिट पर्संटेज फायंड आउट करपाक जाय. सो हितून सांगला शॉपकीपरान एक गुड्स विकपाक तेजेर रेट मार्क केल्या पळय ती कशी आसा 40% अबाव कॉस्ट प्राइस. सो आतां कॉस्ट प्राइस जो आसतलो तो कितलो आसतलो 100%. ओके, हांगासर मार्किंग प्राइस जी आसा ती कितली आसा 40% अबाव आनी तेतून ताका कितें सांगला गिव्स 20% डिस्काउंट. सो सेलिंग प्राइस जी आसतली ती आमकां फायंड आउट करपाक जाय पयलीं. हांगासर बदल सांगलेले तशें. सो हांगासर आमकां मार्केट प्राइस जी आसा ती कितें सांगल्या कितली पर्सेंट चड आसा मार्क म्हटला सेलिंग प्राइस न्हू मार्किंग केलें तेणी म्हणजे टॅग लायला.
प्राइस टॅग 40% अबाव कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस 100, सो ही कितली आसतली 40% अबाव म्हणजे 140% आसतली. आणि तितून तेणी ताका कितें दिला 20% डिस्काउंट. सो 140चे 20% डिस्काउंट काढाच. सो कॅन्सल यो कॅन्सल 14 टू जा कितलो 28%. ओके सो 140 20 अपॉन 100, सो 28% येयलो राईट. सो आता ही जी 140 जी आसा पळय तेतूनसून 140% तितूंतलो मायनस केलो 28 कितलो उरलो 112%. कळ्ळें. सो 112% ह्यो उरलो. आतां हो 140 खंयचो कळ्ळो तुमकां. आमी अज्यूम करतना टार्गेट करप 100, प्रायस सुद्दां घेवपाची गेली 100 कित्याक तुमकां सॉल्व करपाक इजी पडटलें. सो आतां हांगासर 140 कित्याक घेतलो 40% अबाव सांगला. सो 140 म्हणजे 100च सुद्दां प्रायस असली जाल्यार तेजी 40% अबाव सुद्दां म्हटलेलो जाल्यार 140 टोटल इतली जातली. हेजी सुद्दां 100क आमी प्रायस धरलेली. सपोज जर हेका आमी हेजी कॅन्सलेशन करून काडलेले जाल्यार 1040 इंटू 10 इंटू 4 कितलो 40. सो ओरिजिनल प्राइस सुद्दां कितली जातली 100 प्राइस आणि प्लस 40 ह्या रेटीक तो विकतलो आसलो. सो 140 सपोज जर प्राइस आसा तेजे 20% काडलो जाल्यार कितलो जालो 28% जालो. ओके सो आमकां हांगासर कितलो नंबर तो खबर ना न्हू 28. सो 140सून 28 मायनस करप सगळें अज्यूम करून. सो कितलो येयलो 112%. आतां आमकां सांगला फायंड प्रॉफिट पर्सेंट. एक्चुअल प्राइस कितली आसा पर्सेंट 100. एक्चुअल प्राइसची कॉस्ट प्राइस आसा ती 100% आणि लास्टाक विकतलो कितल्यांक तो सेलिंग प्राइस ही कितली 112. सो 112 मायनस 100 मायनस करप सो कितलो उरलो 12% उरलो. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. See question 9. An article is sold at 10% loss for ₹900. सो आता हांगासर तुमकां डायरेक्टली क्लियरली इन्फॉर्मेशन दिल्या की जे कितें आर्टिकल आसा ते लॉसान विकला 10% आणि त्याची प्राइसूय दिल्या तुमकां. सो ही सेलिंग प्राइस जाली कितल्यांक विकला 900. ओके 900 रुपीजांक विकला. सो सेलिंग प्राइस आसा पळय ती कितें सांगल्या 10% लॉसान. सो आता आमकां फायंड कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस जी आसा पळय ती सदांच कितली आसता म्हणून सांगल्या 100% आसतली. काय सो आता ही इन्फॉर्मेशन घेऊन सॉल्व करायचं. कॉस्ट प्राइस फायंड कर म्हटलं एक्स आमकां 100% फायंड करपाक जाय. आता हांगासरली प्राइस फायंड करूंक जाय. सो ही प्राइस हेच्याच सकयल येतली प्राइसाच्याच सकयल येतली. आता 100%. आता तेणी विकताना लॉसान विकलो कितलो 10% लॉस. एक्चुअल कितलो 100%. सो 100 मायनस कितें करप 10 करप. ओके सो कितलो पर्सेंट 90% जालो. ओके सो हे क्रॉस मल्टिप्लाय करपाचें. हांगासर डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दिल्या तुमकां 10% लॉस. सो क्रॉस मल्टिप्लाय एक्स इंटू 90 100 इंटू 900. सो एक्स इक्वल टू 100 इंटू 900 डिवाइड बाय 90. सो 10 जा. सो 100 इंटू 10 1000 rupees. So is your correct option. Question. A shopkeeper sells two articles at rupees 500 each. So first article 500 rupees. So दोन आर्टिकल म्हटलं. So second article कितलो 500 rupees. On one he gained 25%. So gain percentage कितलो दिला 25%. On other he loses 25%. Loses म्हणजे लॉस पर्सेंटेज दिले. ती सुद्धा इक्वल आसा. ओके सो जेन्ना अशें इक्वल आसतले पळय त्या टायमार याद दवराच तुमकां सदांच कितें आन्सरान मेळटलें लॉस. कळ्ळें. सो हे डायरेक्टली तुमी याद दवरा. सो लॉस दोन ऑप्शन आसा सी ना जाल्यार डी हेतूंतलो खंयचो तरी ऑप्शन आसतलो. सो लॉस पर्सेंटेज आतां जर अशें प्रॉब्लम आसा सिमिलर येयले जाल्यार डायरेक्टली काढाच लॉस पर्सेंटेज एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय 100. एक्स म्हणजे खंयचो घेवपाचो जो कितें पर्सेंटेज सांगला पळय तो स्क्वेअर डिवाइड बाय 100. हेका स्क्वेअर घालप ना हेकाच 25 स्क्वेअर 625 डिवाइड बाय 100. सो 0 कितले आहेत 2. सो 2 नंबर सोडून पॉईंट दिया 6.25. सो लॉस पर्सेंट कितली येतली 6.25. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो डायरेक्टली अशें सॉल्व कराच. जर सिमिलर टायप प्रॉब्लेम येता जाल्यार दोन्ही पर्सेंटेज सेम आसा जाल्यार गेन आणि लॉस.